हे मडगावचे रेल्वे स्टेशन सरकाराचे स्वच्छ भारत आणि रेल्वेचे हायटेक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो हांगा मागमूस दिसना। हांगा एंट्री मारतलो जाल्यार ह्या फोंडकुल्यांतल्यान वाट काडीत वचपाचे। रावण फोंड ते खारेबांद हीच परिस्थिती आणि फाटल्या दारांतल्यान वतलो जाल्यार कोयराच्यो राशी। रेल्वेच्या कारभाराक मडगावकार विटल्यात। सध्या असो प्रॉब्लेम जाला, हायवेचे रस्ते बरे आसा, सायडीन पळय तो कचरो जर पळयशी जाल्यार आमची गोंयची सध्या दिंड वचपाची परिस्थिती जाल्या। आनी मेन प्रॉब्लेम कितें जाला, सगळे फ्लॅटांचेर लोक पळय रावता ते सगळो हाडून कचरो हांगा हायवेचेर उडयता। हांव कितें म्हणटा, तुमच्या घरा कडेन तुमी लासून म्हणून उडया मरे तो कचरो। आनी दुसरें कितें जालां, रावणफोंड जंक्शन ते खारेबांद सगळे आनी आमगेले दुसरे मारुती नगर तो हायवे सगळ्याक कचरोच कचरो जाल्लो आसा। हांव कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटान हेचेर जाता तितले बेगीन कॅमेरा पूण लावन पुणून कॅमेराचेर जे कोण सापडटा तेंचेर पूण FIR पूण फायल करपाक जाय। कितें म्हणून हेचें सोल्युशन जावपाक जाय, नाल्यार ही घाण वर्सां 12 म्हयने अशीच उरपाची। हे लोक ट्रेनींतल्यान लोक वयता, बसींतल्यान लोक टुरिस्ट हांगा इतलो येता, गोंयान इतलो टुरिस्ट लोक येता, तर ही आमची घाण तांकां हें बरी शूटिंग कार्ड व्हरून दाखोवपा तेवटेन। कित्याक गोंयान कितलो लोक निवळ असतो कळ्ळो। खूब जाणां आतां आमी म्हणटात की स्वच्छ भारत, पूण तो हांगा गोंयांत तितलो इम्प्लिमेंट जावं ना। ताका लागून लोकांनी कॅम्पेन काडपाक जाय, खूब अशे विचार करून हें करपाक जाय गव्हर्मेंटांनी। चडशे ट्युरिस्ट गोंयान येता तेन्ना जावं ते फ्लायटान येता, थोडे येतना जावं ते ट्रेनीन येता तेन्ना ट्रेनीन ते स्पेशली हांव तुका मडगांवचे बद्दल जेन्ना ट्रेन पळय मडगांवान येता आनी ट्युरिस्ट देंवत आसा, दोनूय सायडीन हे सायडीन आनी ते सायडीन सारकी इतली गार्बेज पडलेले आसा सारके, आनी कोण हागता मुतता ते सायडीन जावं ते रस्ते पासून तांकां सारके मेळना। सो जेन्ना एक ट्युरिस्ट येता तांकां सारके सगळें हें सारकें करपा जाय। आनी हें आतां इतलीं वर्सां आमगे मडगांवान भितर दिगंबर कामत आसलो, तेणें आजून पासून ते मडगांवान कांयच ती उदरगत करूं ना। आनी तेणें उदरगत करना म्हणजे चडशी इलिगलिटीज आहा। गार्बेज वयता त्या रस्त्याचे गार्बेज फोंड पडल्या, इवन तेगेले ते कावन्सिलर पळय आहा ते पासून कोण सारकें काम करना। रावणफोंड सर्कल टू खारेबांद रोड जो आसा हो टोटली सगळो काबार जाल्लो आसा। पूण फोंडकुले पडल्या तेका तेमी कितें करता, टेम्पररी पॅचवर्क खूब केल्ले आसा, पूण टेम्पररी जेन्ना पॅचवर्क करता ते फोंडकुल्या पेक्षा चड हायटेड करता जाल्यार ते खूब त्रास जाता। जेन्ना आनी रेल्वे स्टेशन जो लागीं असल्या कारणान कितें जाता, ट्युरिस्ट जे गोंयान येता नेटार तेमी पळयता गोवा कशें आसा म्हणून ट्युरिस्ट भोंवपाक गोंयान येता। जेन्ना ते मडगांव स्टेशनाच्या भायर येता जाल्यार ती ही स्थिती पळयता की ते रोड सारके ना, कचरो खंयचा खंय उडयल्लो आसा, निवळ ना, कांय ना। तेका साठी कितें जाता, लोक सगळे पळोवन ट्युरिस्ट कितें जाता, तेंगेले मेंटलिटी मागीर ऑटोमॅटीक चेंज जावपाक लागता। कितें म्हणून बाबा गोंय आमकां इतलें निवळ दाखयता आमी नेटाचेर वगैरे सगळें पळयता, जाल्यार आमी जेन्ना मडगांव पावले जाल्यार स्टार्टींग कितें पळयता आमी, रोड सगळे फोंडकुले पळयता सारके ना, निवळसाण सारकी ना, डिवायडराक इतली झाडां जाल्ली आसा ते पळोवना, जाल्यार मातशें सरकारान हेजेर लक्ष दिवन काम करचें। गोंयकार विटल्या ते विटल्या, आता टुरिस्टूय विटूंक लागल्यात। रेगुलर 3 साल से गोवा घूमने आ रहा हूँ, मुझे हर बार यही चीज़ फेस हो रही है, बार बार रेगुलरली कि सेम यही फुटपाथ है, आप देख सकते हैं सेम यही है। लेकिन बहुत ज़्यादा फील गड्ढे वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस रोड पे। एक्चुअली मडगांव स्टेशन फेमस स्टेशन गोवा का है, लेकिन इसमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, टूरिस्ट लोगों को। बाइक रेंट पे लेते हैं, हम जाते हैं तो गड्ढे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मडगांव में ही इतना प्रॉब्लम है तो आगे फिर क्या होगा। मेन स्टेशन पे ही हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। रेल्वे स्टेशनां जाग्यार घालूंक म्हूण केंद्रान कोंकण रेल्वेक 25 कोटी दिल्यात। हायटेक स्टेशन मागीर पळोवचें, पयलीं ह्योच मुळाव्यो गजाली रेल्वेन जाग्यार घालच्यो म्हूण पॅसेंजरांची इच्छा। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।